आमचो भाऊ खासदार उत्तर गोवाक निवडून येवचो आणि तसो दक्षिण सावयकार आमचो येवचो अशें आमी हांगासरल्यान सगळ्यांक उलो मारलेलो। आमी 2014 ची निवडणूक जिखून देशाचो पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी जालो, तसोच आमचो भाऊ आमचो केंद्रीय मंत्री जालो। आणि ह्या 5 वर्सां जो केंद्र जे येवजण्यो ज्यो आमचो सरकार चल्लो तितून कितकेशीच कामां आमची जाल्ली आसा। सुरवाती पासून स्वच्छ भारत अभियान जे आमचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानान घेतले हातीन, त्याच्या नंतर तरेतरेचे विविध स्किमी आयज तेणी काडलेले आसा। थोडे दीस उरले आसा जे तुमकां सगळ्यांक पुस्तिका मेळिल्ली आसा, जे आमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमच्या घरापर्यंत पावयल्ली आसा, आमी आयज सगळ्यांक पर्यंत दिल्या। ती पुस्तिका 11 दीस उरलेले आसा आमकां ही पुस्तिका दिवची। भाऊचे ही प्रगती पुस्तक, तसेच विकास जे मनोहर पर्रीकारान जे विकास केल्लो आसा गोंयभर, ती पुस्तिका आमी घरापर्यंत पावयली आणि तिंका सांगले जे सकाळचे मतदान 7 ते 5 पर्यंत आमचे मतदान जाता 6 पर्यंत, तेन्ना अवश्य तेंच्यांनी मतदान करचें। जे तुमचो बूथ आसा तो सक्षम दवरचो, तुमी खंयच पळोवपाचें ना। जो तुमचो बूथ आसा 1 नंबर बूथ आसा तो 1 नंबर तुमी सांबाळून दवरप। कितें अडचणी आसतल्यो कितें आसतल्यो ते आमच्या पर्यंत तुमी पावोवपाचे। विधानसभेचे जशी तुमी जबाबदारी घेतलेली आसा, थोड्याच दिसांनी 17 दिसांची आमकां तिकेट दिल्ली विधानसभेची भारतीय जनता पार्टीक, ती तुमी बरी तरेन पेल्लेली आसा। हे भारतीय जनता पार्टीक सगळ्यांक खबर आसा। आणि जे आमचे जे संघटना आसा ती मजबूत आसा, बूथ कार्यकर्ते मजबूत आसा। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते टायर्ड जावप हे शक्य ना, कित्याक आमी गेली अनेक वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे काम करता आणि म्हाका दिसता की तुम्ही सगळीं जाणां ही भारतीय जनता पार्टीची ताकद जावन आसात। बूथ कार्यकर्ते जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे कोणो जावन आसात आणि जेन्ना तुम्ही काम करतले तेन्नाच आमकां भारतीय जनता पार्टी यश मेळटलें। आणि म्हणून कार्यकर्ते टायर्ड जावप हे भारतीय जनता पार्टीन शक्य ना। प्रत्येक ठिकाणी आम्ही भोंवले, प्रत्येक बुथाचेर आम्ही आयज भाऊक घेवन भोंवले। प्रत्येक बुथाचेर बायलांनी खूब सपोर्ट केलो। आमचे जेंट्सूय आमच्या बरोबर आसलेलेच, पूण सगळ्यांत चड सगळ्याक भाऊ वयतात जर भाऊ तूं निवडून येयलो, भाऊ तूं कित्याक येवपाक जाय आसलो, भाऊ तूं आमकां तूं म्हणजे तुकाच आमी मतां दितली, हें प्रत्येक ठिकाणी भाऊक सांगलें। आनी म्हाका दिसता भाऊक हे फावटी भिवपाची कसलीच गरज ना। गेल्या वेळाचेर आमच्याच पैकी भाऊची फूट घालपाक लागून, भाऊक उडोवपाक लागून बाब रवी नायकाक दिल्लो। तुमी कोणीच ताका बळी पडले ना। आणि हे फावट आमकां कोणून दिला आमच्या समाजाचो गिरीश चोडणकार म्हणून। केन्ना समाजाच्या कसल्याच कार्यक्रमाक हांगासना, केन्नाच थंयसर तेणें बहुजन समाजाचें कार्य केल्लें ना। आनी हांगा तो मडगांवच्यान येयला आनी हांगासर बसपाक येयला आनी भाऊक उडोवंक सोदता। सौभाग्या तुजे कडेन उडोवंक जातलो म्हाका दिसना। 23 तारखेक निवडणूक आसा, 21 तारखेक प्रचार बंद जातलो। आज 12 तारीख आसा, आमच्या हातान चड दीस ना, फक्त 9 दीस आसा आमच्या हातान। खूब फावटी दिसता इलेक्शन आसा आमीच म्हणत आसता, पण इलेक्शन कितले लागीं पावलें हें केन्ना केन्ना आमच्या लक्षान येना। तें सामकें लागीं पावलां, 8 दिसाचेर पावल्लें आसा इलेक्शन आनी आमकां तें जिखपाचें आसा। सगळ्या जाण कार्यकर्त्यांनी ठरयलां की ह्या फावटी परत एकदां आमकां उत्तर गोवा लोकसभा क्षेत्रांत इलेक्शन जिखपाचें आसा आणि श्रीपादाक परत एकदा खासदार करपाचो आसा। ते सगळ्या कार्यकर्त्यांनी निश्चय केल्लो आसा। आणि जेन्ना कार्यकर्तो निश्चय करता तेन्ना हळूहळू जनता जनार्दनाचो आशिर्वाद जो आसा तो ताका प्राप्त जाता। तत्वज्ञान जगपाची गरज आसा। आमी अशें म्हणटा की दरिद्री नारायणाची पुजा करपाक जाय, आमी अशें म्हणटा की अंत्योदय शेवटच्या मनशाचो विकास करपाक जाय, आमी अशें म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी गरिबा खातीर आसा, हें तत्वज्ञान जालें। प्रत्यक्ष वेव्हार कितें वेव्हार आसा, आमी संडास बांदले, आमी बायलां खातीर काम केलें, आमी चलयां खातीर काम केलें, आमी गॅस सिलिंडर दिलो, हो वेव्हार आसा। आमचें तत्वज्ञान श्रेश्ठ आसा, त्या प्रमाणे आमचें सरकार सुद्दां अत्यंत गरिबा खातीर काम करपी सरकार असल्यामुळे ताचो वेव्हार सुद्दां जो आसा हो तितलोच पारदर्शक आणि बरो आसा, स्वच्छ आसा। गेले 19 दीस, आज 19 दीस पूर्ण जाता आणि प्रत्येक दिसाक एक मतदारसंघ कवर केलो आणि बऱ्यान बरो असो उत्कृष्ट प्रतिसाद जेन्ना केन्ना आमकां मेळूंकूच नाशिल्लो अशा प्रकारचो प्रतिसाद आमकां सगळ्यांक वोटर्सां कडून जनते कडून सगळ्या वेलविचारां कडून मेळ्ळो।
आनी तांच्या म्हणणा आशिल्लें तुवें कित्याक भोंवपाक जाय, आमी सगळे हांगा तयार आसात, आमकां सांगपाची कांय गरज ना आनी तुमी बिंदास आमी तुका निवडून दितले, अशे तरेचें रिएक्शन हे पयले फावटी आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी सगळ्यांनी ह्या वेळाचेर काम करून म्हाका निवडून हाडला, हांव निवडून येवना आनी हेजें सगळें श्रेय म्हाका एकट्याक ना, हें सगळें तुमी बशिल्ल्यांक सगळें श्रेय आसा. आनी अशा ह्या परिस्थितींत आज भारतीय जनता पक्षाची 4 फावटी आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयांत जालो. पंतप्रधान मोदीजीन कितें केलां म्हाका दिसता ह्या देशाक सगळ्यांत मोठी गोश्ट, एक प्रत्येकाचो सन्मान ही म्हत्वाची गोश्ट आसा. आमचो अपमान करून आमी कसलेय म्हणजे सामान्य मनीस, आमचो जो वोटर्स आसतलो, गोंयकार जो आसतलो, तो खंय तरी आपले अपमान करून आपल्या फायद्याची केन्नाच चिंतची ना. पयलीं ताका आपलो स्वाभिमान हो गोंयकारांनी केन्नाच सोडूं ना आनी हो जो स्वाभिमान आसा तो केन्नाय आमी खंय दवरची ना. त्यामुळे आज मोदीन ह्या देशाचो स्वाभिमान ह्या जगान वयर काडपाचें भरपूर काम केल्लें आसा.